बर्च बाय रोमियो लेन क्लब बेकायदेशीरपणान चलपा खातीर सरपंच रोशन रेडकार तशेंच सस्पेंड केल्लो सचिव रघुवीर बागकार जापसालदार म्हणून रिपोर्टात उल्लेख. क्लबाक परवाने दिवपाक दोगांचोय हात. पंचायतीन क्लब सील करूंक ना तशेंच परवाने रद्द करचे म्हणून हेर खात्यांकूय कल्पना दिवंक ना म्हणून सरपंच आनी सचिवाच्या माथ्यार खापर. वेवसायीक परवानो नासतना फाटले वर्सभर क्लब बेकायदेशीरपणान चलतालो. दुसरे वटेन CRZ नेम मोडून क्लबाचे बांदकाम मिठागरात बांदकाम करप बेकायदेशीर, पूण मूळ धनी प्रदीप घाडी आमोणकार आनी सुनील दिवकार हांकां बेकायदेशीर बांदकामा खातीर जबाबदार धरल्यात. तशेंच आवाज प्रदूषण आनी पार्किंगेच्यो कागाळी करूनय पुलिशेन कारवाय करूंक ना म्हणून पुलिशेक उजरायला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान रिपोर्टाचो नियाळ घेतलो. अधिकाऱ्यांकडल्यान जाल्ल्या गंभीर चुकांची दखल घेवन मुख्यमंत्र्यान सरपंच रोशन रेडकार तशेंच सचिवाचेर शिस्तभंग आनी फौजदारी कारवायेचो आदेश दिला. तशेंच CZMA वाठारांत जाल्ल्या बांदकामांची चवकशी करपाक सांगल्या. तेच बराबर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांक सस्पेंड करतनाच फायर, पर्यटन, पुलीस, एक्सायज, FDA आनी हेर अधिकाऱ्यांक कारणाधकाय नोटीसी काडपाक सांगल्यात. आमच्या जी कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा आनी जाका कन्सर्न ऑफिसर्स आशिल्लो तांकां हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक आमी सांगलां की कन्सर्न ऑफिसराक तांच्यांनी शो कॉज इश्यू करून तांच्यांनी ताजेर एक्सप्लेनेशन हें घेवप गरजेचें आसा. आनी इफ इन केस एनीवन इज फॉल्टी जाल्यार ताकाय सस्पेंड करपा खातीर मागे फुडें पळोवचें ना. म्हणून सगळ्या डिपार्टमेंटाक जे कन्सर्न्स आसात इन्क्लुडींग फायरा पासून ते FDA पर्यंत सगळे ह्या सगळ्या जाणांक तांच्या एक्सायजाचो सुद्दां इन्क्लुडींग हे तांकां शो कॉज इश्यू जातली आनी ताणें जर ती मिस्टेक केल्या जाल्यार तेय सस्पेंड जातले. इन्क्लुडींग द हेल्थ सर्टिफिकेट तेंच्यांनी फॉर्ज केल्ली आसा, पोलीस व्हेरिफिकेशन तेंच्यांनी फॉर्ज केल्ल्या. तेंच्यांनी पयले फक्त एक परमिशन्स घेवन म्हणजे वॉट एवर दॅट सरपंच आनी सेक्रेटरी कोण आहा पळय तेंच्यांनी एका परमिशनाचेर ट्रेड बाकीचे सगळे मेळयला पळय त्या ती डिटेलान सुरू आसा. बट एक सुद्दां मनीस हातूंतल्यान सुटचो ना. कोण जो फॉल्टी आसा ताका ज्या सेक्शनाच्या अंडर ताका बूक करपाक जाय त्या सेक्शनाच्या अंडर बूकूय जातलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.